कुर्तरेन या फावटी कमळ फुलतले फुलतले रे फुलतले। आज हांव बीजेपीन कित्याक जॉइन जाला? जेन्ना हांव ही 2022ची वेंचणूक लडोवपाचें म्हज्या मनांत येयलें, म्हज्या मनांत घालपी हेर पॉलिटिकल पार्टीज, कित्याक म्हाका सगळे पॉलिटिकल पार्टीजांनी अप्रोच केलो। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हॅव अप्रोच मी म्हणजे 2022चे इलेक्शन लडोवचेच म्हणून। आनीक तेंचें मत कितें की एक चॅलेंज दिवपी टू द सिटींग MLA इज ओन्ली माय सेल्फ। आनीक जायते जाणांनी म्हाका प्रयत्न केलो आपोवपाक आपल्या पार्टींत, आनीक जायते तेणी सांगले प्रॉमिसीस, बट म्हाका डिसिजन घेवपाक इल्लो टायम लागता। बट हांव एक पाटी डिसिजन घेतलो जाल्यार आय टेक द करेक्ट डिसिजन। आणि दॅट्स वाय टुडे आफ्टर थिंकिंग ए लॉट, बरें चिंतून करून हांवें भारतीय जनता पार्टीक जॉइन जावपाक चिंतलें। इट्स अ बोल्ड डिसिजन, इट इज अ बोल्ड डिसिजन, कित्याक आमचे कुडतोरे मतदारसंघाक मातशें देर इज अ लिटल बीट डिफरंट ओपिनियन्स अबाउट भारतीय जनता पार्टी। बट हांव जॉइन जालो म्हणटकूच म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी, स्पेशली मायनॉरिटी लोक, must understand that we can work together आणि आमच्या गावांत जो डेव्हलपमेंट जालो ना, सो काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट पॅरालिसीस दॅट विल गो अवे। आणि डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कितें हो कुडतरी लोक पळोवपाक मेळटलो जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट दॅट आय कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन ऑन द BJP टिकेट। सगळ्यांत पयलीं हांव मारिनो रिबेलो आणि त्याच्याबरोबर जॉइन जाल्ल्या सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो म्हणून तांचें अभिनंदन करता आणि मारिनो रिबेलोच्या फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा। कारण तांच्यांनी जे डिसिजन घेवपाक ताका एक फाटल्यान उबी रावली, कारण एखादें डिसिजन घेवपाक फॅमिलीचो सपोर्ट जाय पडटा आणि फॅमिलीचो घरचो जर सपोर्ट आसत जाल्यार मागीर कांय भंय दिसना। आनी ताका लागून हांव तेजी माय आनी तेज्या भावाक देव बरें करूं म्हणटा की तांच्यांनी तेच्या फाटल्यान उबे रावल्ले आसा। त्याने डायरेक्ट सांगिल्लें आसा, कांय लोकांक संवय आसा रातचे वचून मेळपाचें आनी दिसाचें वेगळें भाशण करपाचें, तशें भाशण करपाचें ताप ताचे कडेन ना। कारण मारिनो रिबेलोचे हांव गेली 2 वर्सां एंटनी कडच्यान आयकता। आमी पार्टीचें काम करता आसतना तो म्हाका सांगतालो की मारिनो जर आयलो पार्टीन जाल्यार एक पार्टी एक मजबूत जातली। आमच्या हांगासरलें मंडळ जें आसा हें मंडळ म्हणटालें तो जर येत जाल्यार पार्टी बरी मजबूत जातली अशें 2 वर्सां आयकतालो। पण गेल्या आठवड्यान ज्या वेळाचेर आमचें मंडळ ताका घेवन म्हजे कडेन आयलें त्या वेळाचेर पयल्या वेळान हांवें मारिनो बाबाक पळयलो, पण जो कॉन्फिडन्स ताचे भितर पळयलो, जें उलोवप जें हांवें पळयलें, हांवें तेन्नाच ताका सांगिल्लें की तूं जर डिसिजन घेता आसत जाल्यार बेगीन घे। आनी बरोबर 8 दिसांनी काल परतून तो सांजचो 5 वरांचेर परत आयलो। आपलें डिसिजन जाल्लें आसा। आपण तुमी सांगात म्हणून आमी इमिजिएटली काल सांजची आमच्या मंडळाची मिटींग घेतली। म्हाका एक बरें दिसलें की सगळें मंडळ जें आसा तें पूर्ण मंडळ तेच्या फाटल्यान उबें आसा। आज ताजो प्रवेश भारतीय जनता पार्टीत जाला, बट तो हांगा प्रवेश जाला तो दिल्लीन कळंगो कळपाक जाय काय नाका? तुम्ही सगळ्यांनी ताच्या वांगडा प्रवेश केला काय ना? आवाज येना म्हाका सगळ्यांनी, तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला जाल्यार दोन्ही हात सामके उंच करात। ताच्या वांगडा बरोबर दोन्ही हाताच्यो मुठी घट्ट करात। सगळ्यांनी एकेकडे मोदी थोड्या जाणांनी करूंक ना आणि माझ्या सगळ्यांनी एकदम म्हाका कळपाक जाय आणि मोदीची आयकून येवपाक जाय दिल्लीक। सगळ्यांक मोठ्यान घोषणा दिवपाच्यो, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आता म्हाका खात्री पटली की ताज्या बरोबर तुम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीत आयल्या, तो एकटो येवंक ना। म्हटल्या उपरांत 2022 कितल्या 2022 23+ हांव निश्चितच खात्री बाळगूंक शकता तुमच्या सगळ्यांच्या विश्वासाचेर। फुडले फावटी मारिनो बाब रिबेलो गोंयच्या विधानसभेत 100% पावतलो हें आमी विश्वासान सांगू शकता।